मोगाच्या कार्मेल किरण कार्याच्या वीक्षकांनो, तुमकां सोमेस्तांक सांताच्या जिविताचेर आज आमी करच्या नियाळाक मोगाचो स्वागत मागता. आज आमी संपाद्रे पियोचें स्मरण करता. तर मुखलो थोडो वेळ ह्या संता विशयान समजून घेवंक करया. इटलीच्या पिएट्रेलचिनाक ग्राजियो मारियो फोर्जियोन आनी मारिया जुसेप्पा दे नुंजियो म्हणल्यार देवोत कुटुंबाक 1887 इसवेच्या मेयाच्या 25 तारखेर पियो जल्मालो. पुविस्नाना वेळार ताका दिल्लें नांव फ्रांसेस्को. ताच्या आवय बापायक जल्माल्ल्या 7 जाणां भुरग्यां पैकी फ्रांसेस्को तिसरो. फ्रांसेस्कोचें सगळें कुटुंब देवूच सर्वस्व म्हणल्यार चिंतपाकाल जियेतालें. हर एका दिसा मिसाच्या बलिदानान वांटो घेवचें आनी कार्मेल मायेच्या मानाक हप्त्यांत 3 दीस उपास करचें तांच्या देवोतपणाक आरसो धरतात. आपल्या 16 वर्सांच्या प्रायेर तो कापुजीन मेळाक भरती जालो आनी आपलें नांव पियो म्हणून घेतलें. पियूस नांवाचें एक मोठवें रूप जावन आसा. पापा सा पियूस पांचवो पिएट्रेलचिनाचो पात्रोन सांत जावन आसलो. 1910 इसवेंत पियोक याजकी दिक्षा लाभली. आपलें आपोवणें पेल्याच्या बऱ्यापणा खातीर वावर करूंक लाभिल्लो एक उलो म्हणून मानून घेवन पियो उर्बेन आपल्या मुखल्या वावराक तयार जालो. आत्मीक निर्देशन दिवचें आनी कुमसाराच्या सक्रामेंतांत वेळ करसूंचो ताजें एक विशेश देणें जावन आसलें. ह्या खातीर दिसपडतें जायतीं वरां तो करचितलो. अशें कश्टतल्या काळजांक आनी पातकी मनशा कुळाक देवाच्या मोगसाणेचो मोग पाटयतलो. ताचें बागेवंतपण ताका संपर्क केल्ल्यांचेर प्रभाव घालतलें अशें ताका आनी एकलो सा फ्रांसीस म्हणून नांव आयलें. ताणें बेठोवचें भक्तीभरीत मिसाचें बलिदान सर्वांक भक्तीक प्रेरणान भरतालें. पियोची देवभक्तू इतली गूण आसली की देवान ताका एका विशिश्ट कुरपे खातीर विंगड केलो आनी ती कुरपा स्टिग्माटा म्हणजे कुरसायिल्ल्या जेजूच्या गायांचें गुर्त आपल्या कुडींत वोवचें. 1918 इसवेंत 20 तारखेर सप्टेंबराच्या जेजूच्या गायांचें गुर्त पियोच्या कुडीचेर कंसलें आनी तो मरण पावता म्हणसर ते ताचेर उरले. पाद्रे पियोक जायतीं अध्यात्मीक अनुभवाची देणी आसली. आंकुआर सायबिणीची भेट एकाच वेळा 2 जाग्यांनी आसचें, आंजासवें एकवट, प्रवादपणाचें आनी पिडा गूण करचें इत्यादी. ताच्या ह्या विशेश देण्यांक लागून जायतो लोक ताजे सरशीं येतालो. लागीं 19 वरां तो कुमसारींत करचितलो. पूण सांगाताच दूख आनी कश्टांचो वांटोय ताणें भोगचे पडलो. प्रत्येक जावन गाया गुर्ता विशयांत हेरां तावन दुबाव आनी नापातेणी ताणें फूड करीचे पडली. थोड्या तेंपाक कास्केन मीस भेटोवचें सोडल्यार हेर सर याजाकी कामां तावन इगर्ज ताचेर निर्बंध घालो. पूण हें सर्व ताणें कालतेपणान स्विकार केलें. पवित्र सभेंत गायांच्या गुर्ताचो हो पयलो याजक 1968 इसवेंत सप्टेंबराच्या 23 तारखेर तो मरण पावता पर्यंत जायत्या विश्वासींक तो आनंदाचें कारण जालो. देखूनच 2002 इसवेंत जून 16 ताका सांत म्हूण पाचारचे वेळी पापा जुआंव पावल II म्हणालो की पाद्रे पियो देवाची काकुळतवांचो उदारी.
1999 इसवेच्या मे 2 तारखेर सांत पापा जुआंव पावल दुसरो पाद्रे दे पिएत्रेलचिनाक आल्तारीच्या मानाक उबारतना अशें म्हणालो, क्रिस्ताचो कुरीस मोगाचो, नवार्दीक विद्याशाळा, निजायकी मोगाची निरंतर जर कश्टां वरवीं नितळ जाल्लो ह्या पातयेण्याच्या सिसाचो मोग क्रिस्तातेय आनी क्रिस्ताच्या सोडवणेच्या सुवार्थेतेय हेरांची काळजां ओडूंक शकला. निजायकी फियोक भाग्यवंतपणाक उबारतना त्या मोगाच्या नवार्दीक विद्याशाळांत ताचें संपूर्ण शुद्धीकरण जाल्लें म्हणयेत. कुर्साच्या ह्या शुद्धीकरणान लोकांक आनी सुवार्थेक येदोळच्या प्रास भोव लागीं हाडलां. क्रिस्तांवांचें जिवीत स्वताचेर करचें एक निरंतर झूज. आमचो आत्मो दूख सोंसल्या शिवाय सोबायेच्या संपूर्णकायेन फुलचो ना म्हणटा सांत पाद्रे पियो. तर ह्या वर्त्या सांताचें स्मरण आज आमी करतना देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगान बरोवन आमचे दिसपडते कुरीस मोगान वोवन सर्गींचो मुकूट जोडूंक अत्रेक या. ह्या नियाळांत वांटो घेतिल्ल्या तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं. सर कापुजीन फ्रादींक हांव बरें फेस्त मागतां. सांत पाद्रे पियो आम्हा बसोत विनंती कर.